आमचे तुझ्या मोगान सदांच तू भर बापा तुझे कृपेन संगी भेटयता अर्गा बलिदान स्वीकार तू कर मागता विश्वासान कुटाम आमचे तुझ्या मोगान सदांच तू भर बापा तुझे कृपेन संगी भेटयता अर्गा बलिदान स्वीकार तू कर मागता विश्वासान. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या आस्मे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. मोगाच्यानो एवकारिस्ताच्या मेजा भोंवती आजार जाल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक हार्दिक स्वागत. आज आमच्या जिवितांत वर्त्या संतोषाचो दीस. जायत्या दिसांतावन राखून रावली संतोषाची घडी लागीं पावल्या. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी राखून आसलो जेजू उंड्या आनी वायना रुपार पयले फावटी आमच्या काळजांत येता आनी आमकां आत्मिकानान दादोशी करता. ह्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिता. सांगाताच आमकां जेजूक सेम तयार केल्ल्या आमच्या याजकांक, सिस्टरांक, टिचरींक तशेंच देवबिरांतीन वाडयल्ल्या आमच्या आवय बापायक, पोदर मोदोरणेक आनी सर सैऱ्यां खातीर प्रत्येक तरान ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. मोगाचेनो आज बिंदूर फिरगजेक एक व्हरतो दीस. पयल्या कुंभाराचो दीस एक फिरगजेच्या फेस्ता बरी. आत्मीक संगतींक चड महत्व आसता आसतना आज हो संतोषचो दीस कित्याक इतलो तेंप ही भुरगीं वडिलांक सांगाता इगर्जे घेतालीं पूण तांकां एवकारिस्तांत भाग घेवंक क्रिस्प्रसाद सेवंक अवकाश नातल्लो. आनी आज पयले पटी ती जेजूक तांच्या काळजांत स्वागत करता आसतना आमी तांचे खातीर मागया. हो संतोश सदांच तांचे ते उरोवन दी म्हूण मागया. आनी बलिदान फावतूर भेटोवचे खातीर आमी अस्कत म्हण वळखून घेवन आमच्या पातकांची दूख धरया. सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर्पदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोर अपराध. ह्या पासून देवचनांत सांबाळ बरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. सर्वोदयदार देवा
सर्वेश्वर आमच्या बापा, तू सगळ्या देण्याचो रचणार आनी धनी, तुझ्या असल्या धन्याची सेवा करची म्हळ्यार आमकां पूर्ण आनी शाश्वत सुख देखून तुझ्या भक्तींत आमकां सदां संतोष मेळो असो कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्वाचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. मोन्यूंच्या पुस्तकांतले वाचप सुगुनी पतीन कोणाक मेळत. ती मोतीये प्रास मोलादीक, तिचे पतीचे काळेज तिचेर विश्वास दवरता आनी ताका कांय सुने पडना. आपल्या सगळ्या जिवितांत ती ताका हित करता न्हय आईत. ती बकऱ्यालो आनी सण सोदून हाडटा आनी आपल्या हुशार हातांनी वस्तूर विणटा. ती चाराकाक आपलो हात घालता आनी आपल्या बोटांनी रात धरता. ती दुबल्यांक आपलो हात उगडता आनी गरजेवंता ती पावता. आकाशान कापाटी सबय व्यर्थ, पूण जी स्त्री सर्वेस्पराक येता तिका वाखाणी फावो. तिच्या हाताच्या फळांत तिका वांटो दिया आनी तिच्यो करण्यो शहराच्या दरवाटे कडे तिका वाखाणो. देवाचे उतरे. देवाचे वडोदकार. साकून पळया सवेस भुकेलो स्वादिक. साकून पळया सवेस भुकेलो स्वादिक. सवेस भुकां सदांच दिन वाचतलो. ताची स्तुती कळा नासतना म्हज्या वंटाचेर आसतली. सवीस वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हे आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोष. साकून पळया सर्वेस भुकेलो स्वादिक. मुझे सवय मेळून सव्वीस पोळाची गीत गाजया. एका ताळ्यान आमी सकटाचे नांव वंदिया. सव्वीस पोळाक हांव मेळूंक गेलो तो म्हाका आयकलो आनी आयकून म्हज्या कश्टान वतलो. ताणें म्हाका निवालो. साकून पळया सर्वेस भुकेलो स्वादिक. साकून पळया सर्वेस भुकेलो स्वादिक. सान पावलोन तेसलोनियाकाराक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वचप. भावा भयणीनो, किंचे वेळार आनी किंचे घडये हे घडतले म्हूण हांवें तुमकां बरोवची गरज ना.
सोम्याचो दीस रातीक येताल्या सोरा बरी येतालो म्हूण तुमीच बरी जाणात. आतां आसा समाधान आनी सुरक्षिताय म्हूण लोक म्हणटसतना गर्भेस्त स्त्रियेक प्रसूत काळार येनो आयिल्ल्या बरी एकसने ताजे वयर विबाड देंवतलो आनी तंटली सुकून घेवंक ती शकचिनात म्हूण तुमी भावा भयणीनो काळोखांत नात. देखून तो दीस एक सोरा बरी येवन तुमकां संपडून गलिसो नात. तुमी सोमेस्त उजवाडाची भुरगीं, दिसाची भुरगीं, आमी रातीची न्हय, काळोखाची न्हय. देखून हेरा बरी आमी न्हीद काडून जो बगा जागृत आनी चातुर रावया. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. सामतेवा परमणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या वेळी जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार सांगली. सर्गींचे राज अशें म्हणयेत. एक मनशान आपलें घर सोडून परगांवाक वेताना आपल्या नौकारांक आपयलें आनी आपल्या दुडू बदकाची तांकां जबाबदारी दिली. हर एकल ताचे समर्थितकीत ताणें दिलें. एकल्याक 5 तालेंतां, दुसऱ्याक 2 तालेंतां आनी तिसऱ्याक 1 तालेंत. उपरांत तो पैनार गेलो. जायत्या काळा उपरांत ताचो धनी फाटीं आयलो आनी येताच तांचे लागचें लेख घेवंक लागलो. तवळ 5 तालेंतां घेतलो तो नौकार मुखार आयलो आनी सडीत 5 तालेंतां ताका दिवन म्हणालो, धनिया, 5 तालेंतां तुवें म्हाका दिल्लीं पळय, हांवें आनिकी 5 सोडल्यांत. देवाचें उतार हें. वाकडी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय मोगाळ भावानो भयणीनो, प्रत्येक रितीन आयच्या दिसा जेजूक सेवच्याक तयार जाल्ल्या भुरग्यानो, एक गडीत ह्या परी आसा. फेडरीक दुसरो म्हणलो एकलो सैन्याधिपती आसिसी शाराचेर तो धाड घालूंक भायर सरलो. आसिसी शहर भोव धाकटें आनी तांचे थंय बोळादीक सैनीक नातले. देखून त्या शाराक कळीत आसलें की दुसरे सैनीक येवन आमचे वयर धाड घालता तर आमचें शहर नास जावन वयतलें. आनी ह्या सैन्याधिपतीन आसिसी शहराक धाड घालची येवजण गेली आनी ही खबर त्या शहराच्यांक कळ्ळी. त्या शहराक वसाचे तर थंय एक कोवेंत आसलें आनी त्या कोवेंताची वडील त्या वेळार क्लॅर जावन आसली. आनी ह्या भयणीक ह्या शहराक धाड घालतात म्हणून कळीत जाल्ल्या तक्षणच ती आपल्या सेवाकी सांगाता आराधना बसता. जेजूक घेवन ती तांच्या मागण्यांत वळख जाता. आनी ह्या वेळार सैनीक त्या शहराक धाड घालूंक येतात. निसन त्या कोवेंताक दवरतात आनी सैनीक सडटात. हें समजाल्ली ती सिस्टरां
ताबेर्नॅकलाच्या मुखार बसतात. सोम्या, आमी तुजे सेवाकी, तुजेर पातयेल्याव आमचेर राखण कर. तुज्या मासा रक्ताच्या बळान आमकां घट कर, आमकां तूं राखून व्हर म्हणटात. आनी हे मागणें केल्ल्या वेळार दाट गेल्ले सैनीक वयतावन सकयल पडटात. तोळ्यांचे दिश्ट वेता आनी सैनीक भियान तें शहर सोडून धांवतात. मोगाळ भाव बेनिनो, येवकारिस्तांत आसल्या जेजूक कितलो बोळ आसा म्हणलें हें एक नीज घडीत आमकां कळीत करता. आनी त्याच येवकारिस्तांतल्या जेजूक स्विकार करची आमचीं भुरगीं हांगासर आसात. मासा रक्तान आसच्या जेजूक आमकां आज्या पवंत रितीन घट करूंक आमचें तें बदलावन हाडूंक सकता म्हणली येवकारिस्तांतलीं आजापां आमकां कळीत करतात. देखूनसो तुमी युट्यूबांत पळयलें तर बेनहीन म्हणलो एकलो पेंटेकॉस्टल पास्टर आसा. ताणें सबार आजापां करची आमी टीव्हीर पळयता. तो काथोलीक न्ही, पूण ताणें एक टेस्टिमनी दिवची आसा. टेस्टिमनी ऑन एवकरिस्टीक बाय बेनहीन. तुमी गेल्यार तुमी पळयताल्यात थंयसर. आनी तो कितें म्हणटा? तो म्हणटा, द स्टडी सेज मोर पीपल आर हील्ड इन कॅथलीक चर्च दॅन एनी अदर चर्चेस. आनी इट इज एक्चुअल फॅक्ट. आनी तो सांगता केदाळा हें मिराकल जाता. केदाळा म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताक येवकारिस्तांत सेवता आसतना बदलावन जाता. आनी आमी काथोलीक कितें पातयता? जेजूची रगत वायन आशिल्लें रगत जाता. वुंड आशिल्लो जेजूची कूड जाता. देखून येवकारिस्ताच्या बलिदाना वेळार सबार आजापां घडटात आनी घडिल्लीं आमी आयकल्यात. मोगाळ भुरग्यानो, आज तुमी वायट ड्रेस घाल सोबीत दिसतात. तुमच्या तोंडांत हांसो म्हाका पळोवंक दिसनात कित्याक तुमी मास्क घालात. पूण तो संतोश तुमच्या दोळ्यांत व्यक्त जाता. आनी आयचें किर्तन आमी आयकलें, साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादीक. आमी चॉकलेट केलां, खाता आसतना आमकां गोड जालां. आयस्क्रीम केलां, खाता आसतना आमकां टेस्टी म्हूण भोगलां. आज जेजूक तुमी साकोंक आसा पयल्या कुंभारांत. आनी तुमी जेजू बरी स्वादीक जावंक आसा आनी जेजू बरी स्वीट स्वादीक आनी तशेंच तुमी साकोन ताचो परमळ तुमी दिवंक आसा. देखूनच तुमकां हांगासर आपयलां. आमी आमच्या भुरग्यांक, मोगाळ भुरग्यांनो, आमच्या आवय बापेंक आमी स्वाद दिवची, स्वीट दिवची भुरगीं जाता आसतना साकल्या जेजूकी आमी स्वीट भुरगीं जावंक आसात. देखून आमी सदांच मागोवंक आसा. आयचें दुसरें वासाप आमी आयकलें. कितें आयकलें? आमी सर्व उजवाडाचीं भुरगीं. उजवाड म्हळ्यार जेजूचीं भुरगीं. आमी तुमकां एक गीत शिकयलें. बाबा तूं कोणाचो? हांव जेजूचो. बेबी तूं कोणाचें? हांव जेजूचें. हांव सैतानाचें न्ही. सैतानाचीं भुरगीं मात्र काळोखाचीं भुरगीं. देखून आमी उजवाडाचीं भुरगीं जावंक आमकां आपोवणें दिलां. आयची सुवार्ता आमी आयकली. आयच्या सुवार्थान कितें आयकलें? तेगा नांवकाराक एकलो धनी आपयता आनी तांकां पयशे म्हणजे टॅलंट्स दिता. पयल्याक 5 दिता, दुसऱ्यांक 3 दिता आनी तिसऱ्याक एकच दिवन तो धाडटा. धनी पयना गेल्लो पाटी मस्त वर्सां उपरांत येता आनी तांचे लागीं तो लेख विचारता. पयलो 5 दिल्लो घेतुल्लो पाटी येता आनी म्हणटा, आळे धनिया तुवें म्हाका 5 दिली आनीकी हांवें 5 केल्यान. दुसरो म्हणटा, धनिया तुवें म्हाका 2 दिली आनीकी हांवें 2 केल्यान, डबल केल्यान. तिसरो येता, तो मस्त लेजी, ताका कांय करीचें म्हणून खंत नातली. तो कितें करता? कोणी व्हरून नजो. देखून तो खोणटा आनी धांपून थंयच दवरता. आनी धन्याक राग येता. तुका 1 तालेंत दिल्लें तुवें उपाय करूंक ना, ताका शाबासकी दिना. पयल्या दोगांक तो धनी शाबासकी दिता आनी विश्वासी म्हूण तो तांकां सांगता. तिसऱ्याक तो उज्यांत जैलांत घालचे विशांत आमी आयकता.
मग भुरग्यानो आमकांय आनी तुमकां सगळ्यांकी मस्त टॅलंट आसा जावंक पुरो स्टडीसान, स्पोर्ट्सान, म्युजिकांत आनी इतर संगतींनी हेल्प करचें असलीं देवान तुमकां तालेंतां दिल्यांत. जेजूक स्विकार केल्लीं तुमी तुमची टॅलंट्सां त्या तिसऱ्या साकरा बरी खोंडून लिपोवन दवरूंक जायना. बघा ती उजवाडा काडूंक जाय, एकामेकाक कुमो करूंक जाय, तुमची टॅलंट्सां तुमी उर्जीत करूंक जाय. आनी तसलो जेजू आमकां सगळ्यांकी आपोवणें दिता. आयच्या दिसा तुमकां याजाक बाप पवित्र पुस्तक दितालो. तो पवित्र पुस्तकान शोकेसीन दवरूंक न्ही, त्या तिसऱ्या साकरा बरी लिपोवन दवरूंक न्ही. बगार तो वर्ण घरा सदांनीत वाचूंक जाय. कॅटेकिजमाक येता आसतना तो पवित्र पुस्तक हाडूंक जाय आनी वाचून तुमी देवाची भुरगीं जावंक जाय. एवकारिस्तांतलो जेजू आम्हा सर्वांक गूण करून दी. आम्हा सर्वांक जेजूची मोगाळ भुरगीं जावच्याक कृपा दिवं दी म्हणून ह्या बलिदाना वेळार मागया. उबे रावया. आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया. म्हणता देवा सर्वपददार बापा, सर्व आणि पृथ्वीचार असणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जो वैतज्ञाकडे सांभाळलो, आमकां मरेतान जल्मलो, पोंच पिलाताने वचोसले, ताका क्रुसार चढलो, तो मेला आनी ताका लिखेपिलो, तो मेल्ल्यामध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जीवन जालो, सरकार चढलो, सर्वपददार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, ते तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुजबी करून घेतलो. सतमंता पवित्रज्ञ कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बक्षाने, कुडीचे जीवन पोन, सजनाचे जिवीत. आमेन. या वर्त्या दिसा या क्रिस्ताच्या बलिदानात आमी भाग घेत आसतना आनी पयले फावटी आमची भुरगीं क्रिस्ताक तांच्या काळजां सेवता आसतना आमची मागणी आमी सर्गींच्या बापा मुखार उबारया. तुझे मिसांव सोडून व्हरच्या आमच्या पाप सैबांक, बिस्पांक, यजाकांक, धर्मीक भाव भयण्यांक आनी सर लोकांक जेजू सस्तीक जिविताची खरी वाट मोल्ले परगट करूंक धैर्य आनी कृपा दी म्हूण मागता. तुमचे जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडारांनी तांची जबाबदारी लोकांच्या उदरगते खातीर निस्वार्थपणे करूंक जाणवाय दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमकां लेकल्यांक जेजून सस्नीक जिविताचे वाटेन चलोवंक आपोवणे दिला. आमी क्रिस्ती मोवल्यांचे जिणेदारी हे आपोवणे खरेपणी जिवंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध पिडेन वळूक जावन कश्टूंच्या सर पिडेस्तांक तांची पिडा सोसूंक जाय ती कृपा आनी कश्टा वेळार फावो ती बुजावण हेरां तावन लाभाशे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर्व युवजनांनी तांचो बरो फुडार आनी जेजू क्रिस्ताचे खरे पटल्यावदारी जावं जिवंक वती आतराय आनी आसक्त फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताचो सक्रामेंत घेवंक आमकां तयाराय करूंक कुमोक केल्ल्या शिक्षकांक, आवय बापायंक आनी इतरांक सदांच बऱ्या भलायकेन सांबाळ म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या आवय बापायन एवकारिस्ताचो महत्व समजोवन तो तांच्या जिणेंत द्रुता करून आमकां एवकारिस्तातय उत्तेजीत करूंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आज येवकारिस्ताचो सक्रामेंत घेवंक तयार जाल्ल्या आमकां तुज्या नेणत्या भुरग्यांक जानवायेन आनी बरेशे गुणांनी वाडूंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मिसा वावर करच्या सर्व मिशनरीक सांबाळ. तांच्या त्या वावरा वरवीं क्रिस्ताचो मोग तांच्या लोकांतय वाडलोवन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. या पवित्र बलिदानांत
युकरिस्ताचो संभ्रम आचारसूंक आमचे संगी हजर आसच्यांक सर याजकांक तुजे कुरपे देण्यानी बर जेजू क्रिस्ताचे मिसाव फळादीकपणी करूंक लोकांत हांव भरपूर सहकार लाबून दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या खासगी राद्यां खातीर आमी मागया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, आमची सग मागणी आमी तुज्या मुखार हाडल्यान ती तूं स्विकार कर आनी तुजे कृपे देण्याने आमकां बोर म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन.
अर्पिता. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवपाक मानतात असलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नेमके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घे. मोगाळा बापा, आमी तुका भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडोवं आनी ससनाच्या सुखाक आमी पावो म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुया. वयशामी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व कडेन आनी सर्वांत जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. फातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवारे मरयेतान जल्म घेतलो. क्रुसाचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली. मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर सर्गीच्या सर दळबरां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. संसार भला तुझ्या वैभवात सगळी तुका जय जय जय. सर्वेश्वराचे नावी येता तुका जय जय. ओ सगळी तुका जय जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंतीतावन अस्तपते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा परजा तूं समयत आसाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हेडल्यांत देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका देन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशां पसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतासो गुड परगटुया. सोम्या जेजू तुझे वरण आमी संभ्रमता. तुझे पुनर्जीवन कोण आमी परगटा. तुझ्या येण्यान सोम्या जेजू आमी अत्रेकता. बापा, आमच्या सुरवणे बसो तुज्या पुतान सुचलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या नंबरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गात चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी खाळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता.
तिचे तुजी दयाळ दीस घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान बर आनी जेजू सवय एक कूड आनी एक आत्मा आमी जावंक निर्मेय. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाच्या माये भोव भगिवन अंकपा मुरेच्या भगिवन जुसे दिसो पती भगिवन धर्मतांच्या सांस सभ्यस्यांच्या आनी वैभवी रथ सक्षांच्या आनी सुमेश भक्तां सांगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बली वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापाच्या, पिटो पावल आमच्या गोळी बापाच्या संगता, पवित्र सभेच्या सुमेश गोवळ्या आनी मणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुऱ्याचे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान तिरखर. तुजे हुजेत एकठांय केले ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक तुज्या इश्टाक तुज्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुज्या मैपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादूश जातला म्हूण आमकां भरोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशीन सगळ्यो बऱ्यो वस्तू संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्यान शिकयलें प्रार्थन आमी संगता मेळून म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिताव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. देखून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडून राजेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार खाकुळतीन सर पातकांतली सुट आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे ताका शांती दियेन एक वरान सांबाळ. तूं जिये त्या राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुवाय आसूं. तुमचे सुवाय आसूं. एकामेका शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुजे कुडन रगत आमी सेवंक वेता ती आमचे जट्यानी ख्यास्त थारीन आसा पूण जे खाकुळतीन आमच्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकेने वखाद दिव. पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती आनी पयले पटी आमच्या मोगाच्या भुरग्यांच्या काळजांत येता. तिका आमी सेवतलीं, आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली.
सोम्याच्या जेवणात वाटेली जाव्या ताची कुरगत भावार्थान सेव्या मोगा सेवेची जिणी जियेव्या अख्ख्या संसारात ताका साक्ष दिव्या मोगा सेवेची जिणी जियेव्या अख्ख्या संसारात ताका साक्ष दिव्या सर्गी पयनाची वाट समकताना सर्गीच्या गानात घटाय जोडूया जिनी कुरीस घेवन मेठां काढताना जीवन क्रिस्तातान बरवसो जोड्या जीवन क्रिस्तातान बरवसो जोड्या सोम्याच्या जेवणात वाटेली जाव्या ताची कुरगत भावार्थान सेव्या मोगा सेवेची जिणी जियेव्या अख्ख्या संसारात ताका साक्ष दिव्या मोगा सेवेची जिणी जियेव्या अख्ख्या संसारात ताका साक्ष दिव्या क्रिस्ताक वालिताय एकवटान राहून सर्गीच्या कारणान घटाय जोडूया उतरा करण्यानी फळ यत्नेश काढून जीवन क्रिस्तातान बरवसो जोड्या जीवन क्रिस्तातान बरवसो जोड्या सोम्याच्या जेवणात वाटेली जाव्या ताची कुरगत भावार्थान सेव्या मोगा सेवेची जिणी जियेव्या अख्ख्या संसारात ताका साक्ष दिव्या मोगा सेवेची जिणी जियेव्या अख्ख्या संसारात ताका साक्ष दिव्या काळीज मुझे आशीव नसा काळीज मुझे लालेव नसा ये जेजू सेवच्या तुका ये वेगी भुगतान भयण्यान तुझ्या काळीज मुझे आशीव नसा काळीज मुझे लालेव नसा ये जेजू सेवच्या तुका ये वेगी भुगतान भयण्यान तुझ्या तू बरो गवळी हांव तुजी शेळी हरे घडी राता तान भुके वेळी बसून म्हाका मेळी सरून दिगून पोसता काळ्या अंतराळी दिवो जाऊन गेला संसारी पळणारी भरवसो मुजो जाता ये वेगी हांव मुक्त सो करता काळीज मुझे आशीव नसा काळीज मुझे लालेव नसा ये जेजू सेवच्या तुका ये वेगी भुगतान
तुझ्या दूर तुझी सेवो मोग तुझो बघून काळीज गळगाया सर्गीच्या कानात वैरीक तुझ्या देण्यात जीवन झाला काळीज मुझे आशीव नसा काळीज मुझे लालेव नसा ये जेजू सेजा तुका ये वेगी भुक्ता भयण्या तुझ्या तुझी शेळी हर एक घडी राजा तान भुके वेळी बसून बाका मेली सरोगी बून पोचता काल्या अंधारारी विवो जाऊन येता संसारी पळणारी बसो मुजो जाता ये वेगी हम मोक्त सो करता काळीज मुझे आशीव नसा काळीज मुझे लालेव नसा ये जेजू सेजा तुका ये वेगी भुक्ता भयण्या तुझ्या काळजांत असल्या जेजूक अर्गां दिवच्याक आतां पयलो कुमगार सवली मुखार येतात. जेजूक अर्गां दिवच्याक मुखार आतां भुरगीं येतात. आमची जबाब अर्गां तुका सोमिया जेजू.
तुझ्या कुडी रक्तांत आमकां पोसून तुजी गटय दिवच्या दिसूक तुका आमी अर्गां दिता जवाब अर्गां तुका सुम्या दिसू अर्गां तुका सुम्या जेजू ह्या वर्त दिसाक आमकां तरबेत केल्ल्या सर येसांका खातीर धार्मीक भयणी खातीर आनी शिक्षकी खातीर जेजू आमी तुका अर्गां दिता अर्गां तुका सुम्या जेजू तुझे उतार वाचून नियाळ त्या परमने जियोंक आदार दिवच्या जेजू तुका आमी अर्गां दिता अर्गां तुका सुम्या जेजू प्राचिताच्या संस्कारा मुखांत आमची पदकां बक्षयल्या जेजू तुका आमी अर्गां दिता अर्गां तुका सुम्या जेजू जेजू तूं जिवीत आसो दातार आमच्या वडिलांच्या मुखांतर बरेपण कर आमकां विविध देण्यांनी बरयल्ल्या खातीर जेजू तुका आमी अर्गां दिता अर्गां तुका सुम्या जेजू तुवें आमकां बरे इस्काल बरे शिक्षक शिक्षकी दिलाय खातीर जेजू तुका आमी अर्गां दिता अर्गां तुका सुम्या जेजू वडिलांतावन तुजो मोग भोगूंक फावो केल्या खातीर जेजू तुका आमी अर्गां दिता अर्गां तुका सुम्या जेजू आमकां बरी भलायकी दिवन तुजे मोगान भरल्या खातीर जेजू आमी तुका अर्गां दिता अर्गां तुका सुम्या जेजू आयचो हो वर्तो दीस आमकां फाव कर युकरिस्तांव आत्मीक जिविताचे खाण आमकां दिल्ल्या जेजू तुका आमी अर्गां दिता अर्गां तुका सुम्या जेजू आमकां बरे फिरगस कुटाम दिवन भावार्थान वाडोवंक आदार दिल्ल्या जेजू आमी तुका अर्गां दिता अर्गां तुका सुम्या जेजू बुडये क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्म दिले खातीर जेजू तुका आमी अर्गां दिता अर्गां तुका सुम्या जेजू आमकां जिविताचे देणे दिल्ल्या खातीर जेजू तुका आमी अर्गां दिता अर्गां तुका सुम्या जेजू आमकां पवित्र आत्म्याची देणे दिवन आमचो वर्तो मोग केल्ल्या जेजू तुका आमी अर्गां दिता अर्गां तुका सुम्या जेजू पवित्र कुंगार असो सक्रामेंत घडोवन आमच्या सांगाता रावता म्हणून बसयल्या जेजू तुका आमी अर्गां दिता अर्गां तुका सुम्या जेजू आमच्या सर्व समा खातीर खुर्सार मेल्ल्या जेजू तुका आमी अर्गां दिता अर्गां तुका सुम्या जेजू तुज्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां ही पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दिल्ल्या जेजू तुका आमी अर्गां दिता अर्गां तुका सुम्या जेजू आमकां बरेकन जेवण पाव केले खातीर जेजू तुका आमी अर्गां दिता अर्गां तुका सुम्या जेजू आमकां सर वायट विघ्नरांतले राखल्या खातीर जेजू तुका आमी अर्गां दिता अर्गां तुका सुम्या जेजू आमकां बरे याजाक धर्मिकां फावो केल्ल्या खातीर जेजू तुका आमी अर्गां दिता अर्गां तुका सुम्या जेजू आमकां रावंक बरे घर आनी परिसर फावो केल्ल्या खातीर जेजू तुका आमी अर्गां दिता अर्गां तुका सुम्या जेजू आमकां बरी टिचर्स आनी बरे शिकाप फावो केल्ल्या खातीर जेजू तुका आमी अर्गां दिता अर्गां तुका सुम्या जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजाक हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू काळजाक उबे रावया प्रार्थुया मोगाळा बापा ह्या संस्कारांत आमी जेजूचे मास रगात घेतला हे संस्कारलें जेवण आपल्या उडासाक आमी घेवचें म्हूण फरमायलां ह्या पोशणावर आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण कळतेपण आमी तुजे लागीं मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं
कोविड-19 पिढी वरवीं कश्टांतल्यांक आनी ते सेवा साखरे करच्यांक देव राखून दी आनी ह्या पिढींत सुटका लाभ दी म्हूण आमी मागया. कोविड-19 सेफ्टी नियमां पाळून कुमक करच्या कोविड-19 सेफ्टी कमिटीच्या सर्व संद्यां खातीर मागया. तांच्या सेवे खातीर देव तांकां आशिर्वादांनी बरों. सर्व लोकांनी कोविड-19ची नियमां पाळोवंक आमी विनंती करता. येवंचो आयतार देवस्तुती वर्साचो निमाणो आयतार त्या दिसा क्रिस्तांचें फेस्त आमी आचरण करता. त्या दीस मिसा वेळार जमा जावचें दान सामे मिसा वावराक दान दिवंक आसतलें. फिरगस फेस्ताक तयारी जावन खेळ आनी इतर स्पर्धे नोव्हेंबर 22 तारखेतावन येवंच्या आयतारा आरंभ जातात. उद्घाटन कार्य परवा आयतारा सांजेर 3:30 वरार आसतलें. युवजन आनी सांस्कृतीक समितीचे सांदे हाची मांडावळ्यान जबाबदारी घेतले. गुरकारांनी आनी प्रतिनिधींनी आनी तशेंच खेळांत भाग घेवच्या सर्वांनी हाजीर जावंक विनंती. ह्या खेळा वेळार आमी सर्वांनी कोविड-19ची नियमां पाळूंक आसात. देखून हे सगळे खेळ स्पर्धे शिस्तेन आनी मांडावळीन जावंक हेरांनी सुदारची जाय म्हणून विनंती करता. हे सगळे स्पर्धे फिरगस घरांक मात्र. खाद्री रॉक्स वाड्याचे एका दानीन 10,000 रुपये नव्या बांदपाच्या फंडाक दान दिल्यात. तांच्या बऱ्या मना खातीर आमी देव बरें करून म्हणटना तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाचे आशिर्वाद आमी मागया. आदल्या आयतारा मिसा वेळार सोमोर जाल्लें दान 22,737 रुपये. तुमकां देव बरें करूं. आज पयल्या कुंभाराच्या भुरग्यांक वो संतोष आसल्या वेळार आमचो मिस्टर जेराल्ड मास्करेनस आनी श्रीमती वीणा सेक्वेरा हांचो पूत वालन मास्करेनस हाचो 15 वर्सांचो जल्मा दीस आनी दो वेनिसिया मास्करेनस हाचो पयलो कुंभार. वो संतोष वांटून घेवंक मिसाक आयिल्ल्या सर्वांक तांणी केक आनी सॉफ्ट ड्रिंक स्पॉन्सर केला. तांकां आमी अभिनंदन पाठयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या पयल्या कुंभाराच्या भुरग्यांक तयार करची सगळी जबाबदारी घेतला मानदीक बाब अश्विन क्रास्ता आनी संगता मानदीक बाब नेल्सन पॅरीस आनी तांचे संगी वावुरल्या जसिंता टिचर आनी सिस्टर रिश्मा आनी तांकां सहकारिल्ल्या सुमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच बरो सहकार दिल्ल्या वडिलांकी आमी देव बरें करूं म्हणटा. आज लितूरची भोव अपुरबायन सोबयल्ल्या आमचे ज्युनियर कॉयर आमच्या कॉयर भुरग्यांचें कॉयर आज भुरग्यांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना तांकां तरबेती दिल्ल्या. भुरग्यांक तरबेती करचें कितलें सुलाभ कस म्हूण तुमी जाणात. तरबेती दिल्ल्या कॉयर मास्टर ऑज रिसोर्ट्सा की आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी ह्या लितूरच्या वेळार सहकारिल्ल्या सुमेस्तांक युवसनांक आनी सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. त्याच वेळार आमचे संगी सहभेटवणी केल्ल्या सर्व आमच्या सैऱ्या पाद्राबांक घरच्या पाद्राबांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी हो संतोष भुरग्यांचो सुदांच तांचे ते उरोवन दी म्हूण मागया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजूचो पास्का सुगूट भक्तीन आनी भावार्थान संभ्रमक तुवें आमकां फावो केलाय. भगवंत माये संगी तुज्या पुताचे खस मोद जिवनपण नियाळोवंक आमकां आदार जावच्या. रोजार मायेच्या खोंताचेर तुजो दयेन आशिर्वाद घाल. तशेंच ह्या बेंतिनांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. आनी आमचे यात्रेक पैन संपूर्ण सर्गींच्या राजाक येवंक तुज्या पुता जेजूच्या नांवे आमकां फावो कर. नमान मरये कृपेन बरयले सुमी तुजें तें आसा. श्रेयां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फावट जे कुशीचें जेजू. ही आशिर्वाद गली बेंथेन आनी भगवंत आमच्या पुण्या वरवीं पातकाच्या खता विणें तुमी ती घाल रावोंक आनी सर वायटांतलें तिणें तुमकां राखोवंक आनी ससना जिवितां तुमकां पावोवंक आमी तिचे लागीं मागया.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून येयात, क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आतां भुरग्यांक आमी कोंत आनी बेंतीन दिता. कुमगाराक आयिल्ल्या परीस हांगासर येवन कोंत आनी बेंतीन तुमी काणगेन वयचें. वडिलांनी तांच्या गळ्याक कोंत आनी बेंतीन घालूंक विनंती करता. सर्वांनी आमी बसचें. निष्कळंक मोरी मारी आमचे, तू कारण आमच्या संतोषाचे.
San Sebastian, आमकां विनंती कर, भगवान कुसाचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा, आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन. फाटीं असल्या भुरग्यांनी मुखार फट्याक येवचें. भायर वता आसतना आयिल्ल्या सैऱ्यांक फिरगजगरांक तणपिवान आनी तशेंच केक पीस आसतले तुमचे लागीं स्विकार करच्याक विनंती करता. तुमचे लागीं आसलें कॅन्डल आनी तुमी मुखार येवच्या खातीर विनंती करता. भुरग्यां सांगता पयलें याजाक आनी टिचरां फोटो काडटात. उपरांत हांगासर आसली धर्मीक भयण्योय सांगता आमच्या सांगता रावच्या खातीर आमी विनंती करता. पयलें याजाक आनी भुरगीं उपरांत धर्मीक भयण्यो. आतां धर्मीक भयण्यो आसात तांणी मुखार येवचें. भुरग्यांनी थंयसर रावचें. अशे उपरांत हांगासरस भुरग्यांक उल्हास पाठोवचें कार्य आसतलें देखून वडिलांनी हांगासरस रावचें. सिस्टरांनी दया करून ह्या भुरग्यांच्या फाटल्या कुशीन येवन रावूंक विनंती करता. वडिलांनी आनी भुरग्यांनी ह्या फोट्याच्या उपरांत तुमच्या तुमच्या जाग्यांनी निमेरल्या जाग्यांनी वचून बसोवंक विनंती करता.
भुरग्यांनी तांच्या जाग्याक परत वचचें आनी खंयसर तुमकां बसोवंक दिल्ले जागे आसात त्याच सांगाता थंयसर बसचें. सैरे ह्या जाग आमचे संगी आसात, धर्मीक भयणी आसात, हांगासर इगर्जेंत बसोवंक तुमच्या लागीं विनंती करता. Not you, I asked them. कितले दिसांनी रावोंक सद्दांगी या आजेक पुरो सदांच रावा जाय न्ही. आज तुमच्या मोगान तो आयला, जेजू तुमचो मस्त मोग करता आनी ह्या वरवीं तुमच्या काळजान तो रावता. तशेंच ताचो मोग तुमकां मेळटना तुमी तुमचो मोग ताका दिजय. आज तुमकां हांव कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा, अभिनंदन पठयता आनी सांगात आस तुमच्या वडिलांक अभिनंदन पठयता. भुरग्यांक बरें शिक्षीत करन पयलो पटी क्रिस्त प्रसाद स्विकार करूंक तुमकां ती आसली उर्बा, तुमी दाखयल्ल्या उर्बेन भुरग्यांची उर्बा सरता आनी ह्या वरवीं आज भुरगीं तुमच्या मुखार तांणी क्रिस्ताक सेवला आनी तोच स्पिरीट, तोच संतोश आनी तेच येवक्रिस्ताची आशा वडिलांक हांव विनंती करता तांचे थंय सदांच उरच्या खातीर. आमी जणांव तितकेशे वाडून येता आसतना भुरगीं येवक्रिस्तांत ह्या मिसांतावन पयस रावतात. तुमी कुटुंबांतच पळयलां जावंक पुरो, तुमचीच भुरगीं जावंक पुरो मिसाक येवंक आतां पार्टी करतात. तांकां एक कोविड-19 दरम्यान एक अवकाश घरा रावंक जाल्लो तो तांणी बरो प्रयोग करन आतां लागीं येवंक आयकुचें कस जाल्यात इगर्जेक. तशें जायना अशें भुरग्यांक तुमी उत्तेजन दिवन तांकां मोगान येवक्रिस्त आमकां गरजेचो, आमकां सदांच धैर्यान भरता म्हणलें दाखोवन दिजय. त्याच वेळार तुमकां एक हांवें पयलें सांगलां, मदर तेरेसा विशीं आयकलां न्ही भुरग्यांना तुमी नाम आयकुना जाल्यार व्हडल्यांनी एक फावटी शिकयत. ती सांतीन जाल्या ती आमच्या भायल्या अल्बेनियांतावन येवन आमच्या भारतांत दुबळ्यां खातीर खस वचून सांतीन जाली. तिका पाप सेवान एक विशेष एक बेसांव या एक अवकाश दिल्लो. ती मस्तुपडी पयन करता आसतना तिका सद्दां जेजूक स्विकार करूंक आशा आसली, पूण पयन करता आसतना जेजूक स्विकार करूंक जायना. हळ्ळ्यांक ती वेता, दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांक ती वेता, देखून तिका कुमगार सेवंक या जेजूक स्विकार करूंक कस जातालें. देखून तिणें पाप साहेबा कडेन एक विनंती केल्ली आनी जुआंव पॉल दुसरो सांत त्या पाप साहेबान तिका येवक्रिस्त बेंजार केलो. कुमगार ते फिक्स म्हण मेळटा घरांनी 15 कुमगार हाडटना तातूंत तो काण घेवन त्या चेनीन घालन तिणें भितर दवरून तिणें पयन करयत म्हूण सांगून. आनी अशें जालें एक फावटी ती अल्बेनिया तिच्या मायगांवाक गेल्ली. तो मायगांव पयलें इट वॉज कॅथलीक कंट्री, कॅथोलिकांचो देश. मागीर ते कॅथोलीक भावार्थ तावन पयस गेलो गांव, ते मिलिटरी रूल आसली आनी ती गांवाक गेल्ल्या वेळार ती अल्बेनियाच्या मिलिटरी रुलरा कडेन मेळोंक वता, कित्याक ती मस्त फेमस जाल्ल्यान हर एका गांवच्या देशाच्या वडिलांक ती मेळटा आसतना ती वेता आनी थंय तिच्याच गांवच्या मिलिटरी रुलराक मेळोंक गेल्ल्या दळा तो म्हणटा, Jesus
will never return to Albania as long as I am in charge of Albania. हांव अल्बेनियाचो वडील आसता म्हणसर जेजूक ह्या राष्ट्राक भितर येवंक आपूण सोडिचो ना. आनी मदर तेरेसाक हांसो आयल्यो. कित्याक सांगतात गे? कित्याक सांगतात गे? वडिलांनी सांगेत. मास्क सकयल कर सांगेत. हांव ह्या गांवाचो रूल आसा म्हणसर जेजूक ह्या गांवांत ह्या देशांत भितर येवंक सोडचो ना म्हणलो मिलिटरी रुलर वडील तेदाळा मदर तेरेसा आसता. कित्याक तिच्या काळांत येवकरीस आसुल्लो आनी ती व्हरून गेल्ली. देखून विपर्यास पडया मनशान कितेंय चिंतेत पूण देवाचें येवजन दुसरेंच. आनी ह्या वरवीं आतां तो गांव पार्टी कॅथोलीक जावंक मस्तू बऱ्यापणाक आयला आनी कॅथोलीक जाला. त्या वरवीं जेजू तुमच्या खालसांत आसतना तुमी कोणाक भियोवची गरज ना. कित्याक तो तुमचो मोग करता. नेपोलियन बोनापार्टा विशीं तुमी आयकलां. व्हडलो राय तो मस्त झुजान तो जिखला आनी एक दीस बसून रिलॅक्स करतना ताचे सरदार विचारता ताचे कडेन, सर तुज्या जिणेचो बेस्ट या भोव अपूर्व दीस खंयचो? खंडी जावन तांकां आशा आसली तो आयकूंक. असलें व्हडलें झूज हांव जिखल्या वेळार म्हाका जाल्लो तो संतोश. या असलें कारबार हांवें करून इतले देश म्हजे करून घेतल्या वेळार जाल्लो संतोश. नेपोलियन म्हणटा एकी नाही, म्हज्या पयल्या कुमगाराचो दीस म्हज्या जिणेंत व्हरतो संतोशाचो दीस. ताचे तसलो दीस दुसरो येवंक ना. तर मोगाच्या भुरग्यांनो, आयज तुमचो व्हरचो संतोशाचो दीस सदांच तो संतोश तुमचे सांगत उरोवन दी. जेजू तुमच्या सांगता रावून दी म्हूण हांव मागता. आनी तुमच्या वडिलांकी अभिनंदन पडयत आसतना तुमचो वावर तो तांकां जेजूच्या मोगान वाडोवचो. देव बरें करूं. देव बरें करूं. विकार बापानो, पयल्या कुंगार घेतिल्ल्या भुरग्यांच्या वडिलांच्या तर्फेन उपकार बावडो मुखार येतात. मानेस्तीन शर्मिला रोस. देव बरो दीस दिवं तुमकां सर्वांक. परबी तुमकां म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो आनी उल्हास तुमकां वडिलांनो. हांव हें आयचें कार्य सफळ जावंक कारण जाल्ल्या सर्वांचो तुमच्या भुरग्यांच्या आनी वडिलांच्या नांवी उपकार बावडोवंक हांगा आसा. पयल्यान पयलें होगलापणी अर्ग जावं देवा बापाक हो व्हरतो दीस आमच्या सर्वांच्या जिणेन फावो केल्ल्या खातीर. ह्या भुरग्यांक दोतोरणीच्या दिसांनी आनी आजून पर्यंत सर वायट विघ्नांतली राखून व्हेल्ल्या खातीर ताचे कृपेन आमकां बरयल्ल्या खातीर उपकार हांव वाटयतां आमच्या विकार बापांचो, मनादीक बाप विन्सेंट मोतेरो हांचो. ह्या संदिग्ध परिस्थितीरी एका पंथवाना भाशेन हो पयलो कुंगाराचो संभ्रम आसा करूंक आमकां अवकाश करून दिल्या तुमकां फादर देव बरें करूं. उपकार मानता ह्या पयल्या कुंगाराचो रुवारी जावन आसच्या मनादीक बाप अश्विन क्रास्ता हांचो. भुरगे सांगता भुरगो जावन वडिलांक सारकें मार्गदर्शन दिवन हें सगळें तांणी वर्त्या शिस्तेन मांडून हाडलां. तांणी काडिल्ल्या ह्या मिनतेक आमी वडिलांचो साक्ष. फादर सर भुरग्यां आनी वडिलां तर्फेन तुमकां देव बरें करूं. सांगाताच उपकार वाटयता हेर सहाय्यक याजकांचो, फादर नेल्सन पेरेस, फादर ऑल्विन सरावो. भुरग्यांक तरबेती दिवंक आनी कुमसाराक तयार करूंक तुमी आदार दिल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं. आज मिसाच्या परिधाना वेळार सहभटेवणीकन आमच्या भुरग्यां पासत मागल्या सर सैऱ्या पात्रापांक आनी धार्मीक भयण्यांक तुमकां देव बरें करूं. ह्या कोविड संदिग्ध परिस्थितीर आमच्या भुरग्यांक दोतोन शिकोवंक मुखार आयिल्ल्या टिचर जेसिंता आनी सिस्टर रिश्माक प्रत्येक मान फावो. तांणी आमच्या भुरग्यांक बरी तरबेती दिल्या, मोगान सांबाळून व्हेलां. तुमच्या ह्या मोगाक आनी निस्वार्थ सेवेक आमी तुमकां सदांच आभारी. देव बरो करूं तुमकां. तांच्या सुमधुर ताळ्यान आयची लितुर्जीची वाळ करूंक कुमक केल्ल्या गायन मंडळीच्या सगळ्या भुरग्यांक आनी तांकां उत्तेजन आनी तरबेती दिल्ल्या मानेस्त ऑजवर्ल्ड हांकां देव बरें करूं. इगर्जेच्या दफ्तरान सेवा दिवच्या सर्वांक आनी आमच्या मिर्यामाकी देव बरें करूं. आयच्या दिसाची लितुर्जी पिंतुरांनी कैद केल्ल्या नेल्सन फोटोग्राफी बंटवाळ हांकां, तशेंच व्हिडिओग्राफी केल्ल्या डिवायन वर्ल्डच्या मानेस्त जॉश्विन आनी ताच्या पंगडाक देव बरें करूं. आयचे कार्य प्रसारण करूंक तशेंच हेर मिडियाच्या कामांनी कुमक दिल्ल्या मिडिया कमिटीकी देव बरें करूं. आमच्याच उपाध्यक्ष मानेस्त स्टीवन पिंटो आनी कार्यदर्शी मानेस्तीन मेविन रॉड्रिगस हांकां,
सगळ्या फिरगस कुटुंबाक प्रत्येक जावन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ह्या भुरग्या पासून मागल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं. आखरेक हांगासर आमच्या सारकें न्हेसून आमची भुरगीं बसल्यांत बारी सुबीत दिसतात. भुरग्यांनो, तुमकां सर बरें मागता. कंग्रॅच्युलेशन्स टू ऑल माय लिटल एंजल्स हियर. हो दीस अर्थभरीत करूंक प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन वावरल्या सगळ्यांकी आनी म्हाका हो एक अवकाश करून दिल्या तुमकां समेस्तांक उपकार मानता. देव बरें करूं. तुमकांय देव बरें करूं. पयल्या कुंगाराची दोतोन शिकूंक कुमक केल्ल्या सिस्टर रेश्मा आनी टिचर जसिंता आनी मुखार येवन विगारा बापातावन मोगाची काणीक स्विकार करची. पयल्या कुंगाराच्या भुरग्यांक बायबल आनी प्रमाणपत्र विगार बापो आतां तांकां वांटतले. तर कांय चेंजीस आसल्यार उपरांत तुमी चेंज करियेन. shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing we